तुम क्यों है ठीक है और उसको तो नहीं जाना चाहिए एक्चुअली मैं तो म्हटल्यार रस्त्यांचो हांव वॉर्ड नंबर 18 किंवा वॉर्ड नंबर 17 खरें म्हटल्यार जो आमचे चेअरपर्सनाचो वॉर्ड आसा 17, 18, 16, 15 जे म्हणू शकता कित्याक हांगासर 4 वॉर्डाचे लोक हांगासर रावतात आनी 4 कावन्सिलराक हो एरिया लागता जो सारस्वत स्कुला कडेन आसा पोले घाटी आसा. सो ह्या वॉर्डान एकूय कावन्सिलर येयना पळोवपाक बाबा ह्या वॉर्डान कितें चल्लां जाल्यार परिस्थिती कितें आसा हांगा रोडांची, हांगा गार्बेज कलेक्शन जाता की ना. हांगा एक स्कूल आसा नावाजलेलें स्कूल आसा जें सारस्वत स्कूल आसा, प्लस हांगासर एक हॉटेल आसा आत्माराम म्हणून सकयल. आनी हांगाचे जर रोडांची कंडिशन जर पळयत न्ही जाल्यार एकदम विकट जाल्ली आसा. पळय तेंच्या खातीर खूब त्रास जाता. स्लोप आसा स्टीप हांगासर कोले घाटीचो, तेज्या वयल्यान येवपाकूय लोकांक खूब त्रास जाता. गाडयो येता तेंकाय त्रास जाता. पॉटहोल्स आसा कितले तरी. हांगा कोणी पडों शकता कित्याक हांगासर डेंजरस टर्न्स आसात जे सायडीक वणटे आसा तेका कांयच सायडीक प्रोटेक्शन ना लोकांक हांगासर येता वयता तांकां. स्कुलाची भुरगीं कितली तरी येता, कॉलेज आसा, स्कूल आसा सारस्वत, ल्हान ल्हान भुरगीं येता ती पडों शकता. पेरंट्सांकूय हांगासर डिफिकल्टी जावं शकता. म्युनिसिपॅलिटी की ह्या वॉर्डान जो 17 नंबर वॉर्ड आसा किंवा 18 म्हणा 16 म्हणा त्या वॉर्डान मातशें लक्ष घालुचें. भयण आसा तेज्या वांगडा हांव घेवंक येयला. प्रॉब्लम आमचो हे जाल्लो आसा की आमची जी आवाज आसा, आमकां जे रिक्वायरमेंट आसा तो सरकार मेरेन पावत ना. आमचो आवाज थंय वयता पूण थंयसून आमकां रिप्लाय येना, फक्त वयता. ते एप्लिकेशनाचें कांयच जायना. त्या एप्लिकेशनाक प्रॉब्लम सॉल्व जायना. तर ती हे असले रस्ते आमी टॅक्स भरून जर आमकां असले रस्ते दिवंक जाय तर आमी टॅक्स कित्याक फारीक करूंक जाय. आमी हांगा हावस टॅक्स दिता, आमी गार्बेज कलेक्शन टॅक्स दिता, पूण म्हाका एक सांगा, जर म्हाका कितें क्लीन करूंक जाय, म्हाका कितें सर्वीस तेंचे कडल्यान जाय ती म्हाका मेळना तर हांव कित्याक तें भरूं. कॉन्ट्रॅक्टर सगळे गार्बेज काडपी लोकांक ते सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आहा. ते सब कॉन्ट्रॅक्ट बश्टे खंय उखलूंक जाय तितकेच उखलता आनी गाडी आहा तेंची ल्हान ती कितके काडूंक जाता तितके काडटा. दुसरे गार्बेज सगळे पळय अशेंच सोडलेले आहा रस्त्यार. आता बश्टे हांव म्युनिसिपालिटीक हे सांगता की बश्टे फुकट आश्वासन दिनाका पब्लिकाक. काम करून दाखयात की तुमी आमचे पयशे बऱ्या जाग्यार घालता म्हणून ते आश्वासन दियात की आमचे पयशे बऱ्या जाग्यार वयता म्हणून. अशें वेस्ट जायना म्हणून ते काम करून दाखयात कशें करतात ते. अजून म्हाका सांगा कितले वर्सां जाली हो रस्तो असो पेंडींग आहा? आता हे म्हाका दिसता म्हाजे भुरगे हांगा शिकता हे कॉलेजान. आता म्हाका दिसता कमस कम 7-8 वर्सां जाले आसतले. 8 वर्सां रस्तो पोंकूच ना. ना रस्ते तशें आसतले. बश्टे केन्ना ते कावन्सिलराचें इलेक्शन बीन येता तेन्ना पॅच वर्क जातले. हो जो रस्तो आसा फ्रॉम गोवेकर हाऊस टील स्मशान भूमी आणि सारस्वत विद्यालय ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण हांगासर पायपा बी घातल्या उपरांत केल्ले. त्यानंतर आनी तें डांबरीकरण सारकें जावन नासलें. तेजेर कोणाची तरी वॉच जाय आसली पण ती वॉच तेजेर पडली ना. एका कावन्सिलरान सांगलें आपूण ते इलेक्शना खातीर फाटीं दवरता, इलेक्शन जाल्या उपरांत करता म्हणून, पण तो ते करूंक शकलो ना. इवन आमचो जो आमदार आसा तेणें सांगलेलें की पावस सोंपलो पडपाचो काय म्हापशांतले सगळे रस्ते चकाचक हॉटमिक्स करून सोडटा पूण. म्हाका ताका सांगेन दिसता की तुवें हांगा विजीट मार आनी पळय हो रस्तो कितलो चकचकीत आसा तो. हांगा सारस्वत विद्यालया कडेन वयतलो जाय. सारस्वत विद्यालय हो मेन सेंटर ज्या जाग्यार स्टुडंट्स येतात, तेंचे पेरंट्स येतात आनी इवन इलेक्शन बूथ सुद्दां आसात. 3-3 वॉर्डाचे बूथ सुद्दां आसात. लोक कितकेशे येतात, गव्हर्मेंट मशिनरी येता आनी हो रस्तो असो. काल इलेक्शन जाला म्हणजे कालच्या म्हयन्यान इलेक्शन जाला तेन्ना हो असोच आसलो. सगळ्या ऑफिसरांनी पळयला, आमदारान पळयला आनी म्हाका दिसता मंत्री कोण येयले तेंच्यांनी पळयला आसतलो. पण ह्या रस्त्याक डांबरीकरण बरें करचें आनी बाबा तो सुरक्षीत रस्तो करचो हाचो विचार कोण करना. आतां स्मशान भूमी आसा, स्मशान भूमीच्या समोर जो रस्तो आसा तेन्ना कोण पडत तो सांगूंक जाय. अशी परिस्थिती कित्याक हाडटात तुमी? ह्या संदर्भात
एका कावन्सिलराक विचारलें हो रस्तो हॉटमिक्स कित्याक जावंक ना. तो सांगता तेचो एस्टिमेट करूंक जाय, अप्रूव्ह जाल्या उपरांत करूंक जाय म्हणून. तर आमच्या आमदारान कित्याक सांगलें की सगळे रस्ते आमी हॉटमिक्स करून सोडटा म्हणून. हांगासर एप्रुवलूच जावंक ना जाल्यार अशा पद्दतीन हांगासरले लोक हांगा जगतात. आश्वासनां दिल्ली आहे फक्त लोकांना. आश्वासनां फक्त दितात इलेक्शनाच्या वेळार. पावस पडच्या पयलीं हांगासर मातशें वयर हें केलें आदल्या कावन्सिलरान. पावस पडलो, दुसरे दिसा काय तिसरे दिसा पावस पडलो, सगळे व्हांवून गेले. त्यानंतर हे आमचे शुभांगी वांयगणकर निवडून येयले वय तेन्ना तेणेन थोडेशे डांबर घातले आणि तेचेर म्हणून बारीक आनी खडी मारपाच्यो आहात. तर सेकंड रावंड ताचो जालो ना आणि त्या ह्या परिस्थितीन आसा. आतां जर पावस पडत किंवा मे म्हयन्याच्या पयलीं जर एप्रुवल कितें ना जालें जायत हांगासून रस्त्याचे डांबर सगळे व्हांवून वयतले आणि लोकांक हांगासून गाडयो चलोवप खूब डिफिकल्ट जाता. आमच्या वाडे कोलेघाटी वाडो आसा पळय, इतकी वर्सां जालीं की आमी कावन्सिलरा प्रत्येक कावन्सिलरा कडेन वयता आनी आमी रस्त्यार झगडटा. कावन्सिलर सांगता घातला आनी हो म्हणटा आमचो वाड्या वयलो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा पळय तो घेवंकूच कोण सोदिना म्हणटा. की तांकां मुळचे एका सांगलें सिटीक सांगलें कोणाक सांगलें न्ही. ते म्हणटा आमचो कॉन्ट्रॅक्ट कोण घेवंक सोदिना कित्याक रस्तो हे आसा ते आसा. कित्याक आमी कितें तेंचें केलां तें कांय करना. आमी सगळो सपोर्ट करून हें करून इतकें आसून आमच्या वाड्यार कांयच जायना. आमी तेंचे कडेन मागले बाबा प्रत्येक आमकां कांय नाका तुमच्या कडल्यान, आमकां कसलीच फॅसिलिटी ना, फक्त रस्तो आनी आमकां गटर कितें तें सारकें करा. इतकें आसून तातूंत जालें इलेक्शन जालें, एक वर्स जायत येयलें तरी कांयच ना. आनी तांकां सांगूनय काय फायदो ना. आमी दिसता सांगून आमीच थकले. आतां हेजे पयलीं फाटल्या कावन्सिलराकूय तें सांगून थकले. आतां हेका तेणें लास्ट इलेक्शन टायमार सकयलो रस्तो केल्लो परतून तेजें पेंडींग धरून तेजें जे पर्यंत बील पेंडींग करून तेणें मागीर परतून करून दिलो. आतां हो वयलो रस्तो अजून जायना. पळोवया केन्ना कितें जाता तें. वॉर्ड नंबर खंयचो? वॉर्ड नंबर 17. म्हाका सांगा कोणाचो पॉलिटिकल प्रेशर आहा हे दिसता तुमकां हेजेर? पॉलिटिकल प्रेशर ते तांकां खबर आसलें कित्याक तेंच्यांनी आतां सीपी आमच्या वाड्या वयली मेन म्हणजे सीपी हांगा जो वॉर्ड नंबर 17 तिणें तरी लक्ष घालून कितें करूंक जाय न्ही. मेन तिचेरूच आसा न्ही बाबा की केन्ना रस्तो करता तिका खबर आसतलें. निग्लेक्ट केल्ले फूल निग्लेक्ट म्हणजे काय तरी सांगूंक शकना. कित्याक आतां मेन म्हणजे आतां पावस लागीं पावलेलो आसा. पावस लागीं पावून तेच्या पयलीं समज पावसान करून काय अर्थय ना. कित्याक परतून पावसान केलो परतून व्हांवून वयतलो. ते आतां मेन म्हणजे हो जी की सारस्वत कॉलेज आसा पळय मेन क्रावड सगळी भुरगे ह्याच वाड्या वयल्यान वयता. आनी इतके हांवें मदीं तेंच्यांनी 1 वे म्हणून केल्लो. तर आमी तेंच्यांनी सांगलें 1 वे आमकां बी कांय नाका की आमच्या वाड्या वयल्यान त्रास जाता. ते आतां इतकें सांगून सारस्वताचो प्रेशर येवन ते कितें ना कितें करता तरी कांयच जालें तेंचे कडेन. ओके. हे